सगळ्यांना काही नमस्कार. अनुपमा भट्ट षड्रसा कुकिंग चॅनलला पूरा जन काही स्वागत. आज कसं बा माय केक घेऊन येयल्यावे म्हणून केक नाही आहे केका रेसिपी नाही हे कल्तप्ಪ म्हणून सांगून दक्षिण कन्नಡ ಅಂತೂ आमगे कासरगोड भाग ಅಂತೂ पुराय भारी फेमस बेकरी पुरा मेळटा भारी सुलभ करूक तितले रुची कशें करचें म्हूण पळय हांव हांगा पळय 1 कप मेजरमेंट सांगता. हांगा हांव चड घाला तांदूळ 1 कप पोळ्या तांदूळ उदकां भितर उदकां म्हळ्यार हून उदकांत हून म्हळ्यार खतखत येवची उदकां न्हय म्हूण निवलय न्हय आमकां हात घालूं जावची तसले उदकां भितर लायक करून धुवन हून उदकां भितर मुक्काल गंट तिंबोवका ते तिंबू भितर आमी वरलें काम रेडी करुया. हांगा पळय 1 कप तांदळाक 1 कप गोड्डा पीठ मेजरमेंट करून एक आयदनां घालून तें आतां आमी पातळ करता म्हळ्यार पांक न्हय ताजें सिरप करून घेवका. ताका 1 अर्द कप उदक घालून ताका मेजरमेंट म्हण ना अर्दशील काल जाल्यार कांय तोंदर ना उदक घालून तें सिरपशी करून घेवचें. जस्ट खतखताचें आनी ऑफ करचें गोड किरला जाल्यार. आतां ते तांदूळ वांटून घेवया. मुक्काल घंटो जाल्लो आमगेलो ते आतां ताजें उदक पुराय काडून निस्तान घेवचें आनी हाका 1.5 चमचे शीत आतां उकडें शीत जावका हांगा आमी गेल्यार उकडें शीत आशिल्लें हांव उकडें घाला उकडें जावका म्हणना सुरयत जाल्यार कांय जायना 1.5 चमचे शीत घालचें आनी ताका येळू पळयाचे 3-4 येळू एक चिमटी मीठ मस्त मीठ घालून जें गोड वस्तू न्हय देखून मस्त मीठ नाका थोडें मीठ घालून लायक करून स्मूथ पेस्ट करून वांटून घेवका. लायक स्मूथ जावका शीत घाला देखून वाटीतन पळय सुके जावन येता ते एक चूर उदक धुवन घालून काडले तर पातळ करूं हें पीठ मिक्सी आयदन धुवन काडलें. आतां पळय तें गोड्डाचें पांकस पळय गोड्डा तें सिरप तें मिगेल थोडें निवलें तशें मस्त थंड जावका म्हणना चिके उणसाण आसल्यार कांय जायना. आतां तें गाळण घालचें हांवें तांतूं भितर कोयर न्ही आसा वय म्हण जाल्यार आमकां तें गाळ्या भितर मेळटा. आतां तें गाळण घालतरी आतां पळय तें लायक करून मिक्स करून घेवचें. समज मिक्स करून घेवका. मिक्स करतना तुमी ताची कन्सिस्टन्सी पळयाची आनी हाका हांव एक 2 टेबल स्पून व्हड चमच्यान 2 टेबल स्पून सोय घालता. ताका वाटीतन सोय घालून तें सोय हें पिठ्ठा घालचें आनी वापास लायक करून मिक्स करून घेवचें. हाजी पळय हें कन्सिस्टन्सी करेक्ट पळोवका करेक्ट जाल्यार मात्र तें कलतप्पा समज लायक जावन येता केक अशी फुगता. आतां हांव हाका 1.5 चमचे साखर घाली. साखर एक टेस्टा घालची हें गोडसाणी म्हूण न्हय तें चंद लायक टेस्ट येता आनी चंद कलर येता त्या कलतप्पाक चिकी कॅरमलायजशी जावन पळयाची ब्रावनीश कलर येता. आमगेल्या गोड्डा निमित येता जाल्यार साखर घाल्यार एक तळतळ आनी येता ताका. आतां पास लायक करून मिक्स करून घेवचें आनी हाका सोडा पेटी कुकींग सोडा म्हणटा पळय सोडा पेटी कितले म्हळ्यार 1/4 चमचे नाका 1/4 चमच्या पशी उणें 1/4 चमचे अर्द म्हूण येता तितलेची सोडा पेटी म्हळ्यार 2 पिंच 1/4 चमचे काडा तुमी आनी तांतूंत अर्द काडून वापास डब्यांक घाला तितले घाल्यार पुरो सोडा पेटी घालचें आनी लायक करून मिक्स करचें. आतां हें करचें खंयच्यान तूं कलतप म्हळ्यार कुकरां भितर लायक व्हड कुकर दाटच आशिल्लो कुकर काडका. कुकरान तूं 2 चमचे तेल व्हड चमच्यान 2 टेबल स्पून तेल घालचें. नारळेलें तेल घालका. तेल तापलें कुडलें हाका पळयाची खोबरे कुडको खोबरे म्हळ्यार आमी नारळ बेतिल्लें तें वळेस पळय ताजी कुडके सुकी खोबरी जावका म्हूण ना आमगेले सादा मसाला घालची वळेस पळय ताजी जाता ताजी कुडकी पिसस करून दवरचे. आमी चट्टांबड्यांनी घालनाचे तशें पिसस करून दवरचें. हें तेल तापलें कुडलें तांत घालचें. बद ओरिजिनल रेसिपीन भितर तांणी पुरो जन कसं म्हळ्यार पियाव घालताची आमगे तें हांव पियाव घालना. हे समची तो तें नारळाचे कुडकी आसा पळयाची ते लायक ब्रावन कलर येवता बाजूका ब्रावन कलर येयले कुडले लायक परबोळ येवचे असूर जाता. तेन्ना आमी तें पीठ काडून रोखोवचें. हांव तें पीठ रोखयतना तुमी ताजी कन्सिस्टन्सी पळयाची पीठ काडचें न्ही डायरेक्ट एक पण किरोचें न्ही डायरेक्ट काणान तूं रोखोवचें. हें आतां कुकरां आतां आमगेले 3 बर्नरां गॅस जाल्यार तांतूं भितर आमी सान बर्नरां खंयची पळय सान बर्नर आसा तें सान बर्नरार उज्जी व्हड करून पण्ण भाजून हें पीठाक घाल्लें. तुमकां जाय जाल्यार पियाव कोच्चोल घाल येता तें पण्ण भाजीतना घालका. आतां पळय व्हड उज्जार आसतना एक 2-3 मिनीट वतना पळय वयल्यान स्टीम येता वेट घालूं ना सायड कोण पळयल्यार स्टीम येता दिसता आमकां. तेन्ना तें सान बर्नरार दवरला न्हू आमी तें सिम्मार दवरून सोडचें 15 मिनीट दवरचें. 15 मिनीट दवरून गॅस ऑफ करून सोडचें. थोड्या वेळान तें निवता मागीर कुकर ओपन करून होगूर तें निवतरी तें पळय आमगेले एक कायलातान जेवो रुक्का स्पाटुलान जेवो चंद करून होगूर निकळान काडका. केक अशी चंद जावन निकळता तें हांव निकळान काडतना म्हाका व्हिडियो काडूं जाय न्ही हांव ट्राय केल्लें बट तें सम्मे न्ही हांव एकली आशिल्लें घर कडेन पण आतां हांव काण दवरलां हांगा चंद जावन निकळटा कांय प्रॉब्लेम ना. पळय कशें जाल्यार पळयाची कलतप्पा भारी चंद जावन शिजून आयला बेक जाल्यार बरी जावन आयला. परबोळ मात्र सगळी घरां भितर स्प्रेड जाता.
आतां पळय कट्ट करून दाखयता हांव तुमकां समज निवली आतां कट करतना पळयाची केक कट केल्यावरय दिसता न्हू कितले सॉफ्ट आसा पळयतना कळटा न्हू भारी सॉफ्ट आसा तशी रुचंतूय तितली टेस्ट जाता मिगेल नातवा भारी प्रिती हांवें केक म्हूण ताणें हट केल्यार हें करून दिवचें ताका केन्नाय केक खावची समनाय न्हय मैदा आनी ताका एक राश पयशे घालताची हे पळय 2 चमचे नारलेले तेल भितरी आमगेले रुची जावन आशिल्ले गोड्डाचो कलतपांक रेडी जाला आनी तुका कसले अनहेल्दी म्हूण कसले ना तांदूळ गोड सोयी तितले पुरो आसचे वैकी न्हय कशी थोडी सोडा पिठी घालताची तें कांय व्हडना आतां पळयाची कलतप करेक्ट जाला आमगेले परफेक्ट जाला वय म्हूण जाल्यार हांगा पळयाची तुमकां दिसता समजी पदरशी पळय ताका लायन अशी पदरशी येता हे पदरशी आयले वय म्हूण जाल्यार आमी केलेले कलतपा परफेक्ट जाला म्हूण सॉफ्टय जाता रुचेंतूय तूं पक्कन पदर येनी जाल्यार व्हडना रुचेंतूय भारी लायक जाता ताजे करेक्ट मेजरमेंटार घालका पळय हांव सांगेल पदर पळयाची सोन पापडी भितर येता पळयाची तशीची समशी पदर जावन चंद जावन बेक जावन येता तुमकां पुरा जनाक व्हिडिओ इश्ट जाला हांवें म्हूण लागता पळय पदर दिसता तुमी पुरा जन करून पळयाची आनी तुमगेले चेडवांकय करून दियाची भारी सुलभ अशें हो व्हिडिओ तुमकां इश्ट जाल्यार सक्कट जनां आमगेले चॅनल लायक कराची शेअर कराची आनी कमेंट कराची सगळ्यांक धन्यवाद.